विकसित भारत यात्रा जी आयच्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी बिरसा मुंडा जयंती ह्या दिसाची सुरवात केला. जे फ्लॅग ऑफ हांव आमचे मंत्री बाब माविन गुदिनो, मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर, आमदार बाब पेमेंद्र शेट हे सगळे हजर आशिल्ले. ही यात्रा गोंयांतल्या दर एका पंचायतीन वयतली. 26 जानेवारी पर्यंत ही यात्रा चलतली. प्रत्येक पंचायतीन 3-3 वरां ही यात्रा रावतली. त्या खातीर सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, पंच हांच्यांनी स्वागत करचें, स्वयंपूर्ण मित्र लोकांनी स्वागत करचें. विशेष करून तितूंतल्यान द्रोणान युरिया फवारणी कशी जाता हाजो हॉर्टिकल्चर आसतलें किंवा आमचें एग्रीकल्चर आसतलें हाका खूब मोठ्या प्रमाणात ते प्रॅक्टिकली करून दाखयतले. म्हाका दिसता हाजोय खूब मोठ्या रितीन फायदो जातलो. केंद्र सरकाराची हर एक योजना कशी पावची ताच्या खातीर हो संकल्प आसा. सो दॅट आयच्या ह्या यात्रेक गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव स्वागत करता आणि प्रत्येक पंचायतीन तांच्यांनी स्वागत करचें अशें तांचे कडेन मागता. 26 जानेवारी पर्यंत.